उगदास तुझो काढू उद्धार तुझो बावडू कृपा तुझी जोडू आयल्या चिंताडू तू एकलोस आमचो सोमी तू एकलोस आमचो धनी नी आमची कृपा तेनी आज करता उसामी तू एकलोस बरो सोम्या तू एकलोस बरो तुझे मेरे जिंगे केले ना सोमिया ना तारो तू आमचो आराम शेवो तुझे थंय मात भिषेक करो पासून जीवस पेटून मोकळ सोयीस तू करो बाबाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकपूत तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसो भोव मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक माई मोगाचो येवकार मागता आयज आमी सगळीं हांगा एकठांय जाल्या देवाक जेजू बाळकाक दिनवासोंक ताच्याच आशिर्वादान ताच्याच कृपेन आमी आमचें जिवीत आमचो घोराबो आमचो कुटुंब आमी जेजूच्याच आदारान मुखार वेता हे वेळार आमची पातकां ओळखून घेवया आनी बरे भाशेन बऱ्या मनान कुशाल काळजान आमची पातकां उगडास करतना देवाची मजत आनी आदार आमच्या जिवितांत मागून घेवया हांव पातकी सोड पोजदा देवा आनी तुमकां वावडिनो सगळ्या संस्था मगाची तो बराव सारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान ओमसो प्रात ओमसो प्रात ह्या पासून वयो सदां सकाळी सगळ्या देवतांक भोगता आनी तुमकां वावडिनो तुझ्या देवाच्या सुरस्परा देवा लागीं बिलकुल प्रार्थून मागता सोड पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती त्याच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्विचाराया सर्वद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासा तुझ्या थोर वैभवा पासून आम्ही तुका
बापाच्या एकल्याच होता सोमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमची मागणी मानून घे कित्याक पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन आमेन. प्रार्थूया. प्रीतीच्या बापा जेजूच्या पवित्र नावांक आमी मान दिता आणि त्या नावान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्याच जिवितान आमची गोडसाण ओचाळून दादोशी जावं आणि स्वर्गार तुझ्याच आमच्या बापाच्या घोरा ताणें बसायलोली ह्या संतोषाची समोर भोगतीक जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवरान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. समवेलाचे पयले पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पराची सोल्यापेठ किर्यात जेरिमांत रावूंक आयली त्या दिसातावन जायतीं वर्सां सुमार 20 वर्सां संपली आनी इस्रायेलाचे सगळें घराणें सर्वेस्पराक अत्रेकतालें. सामुवेलान तांकां म्हळें, तुमी सगळ्या काळजान सर्वेस्पराशी परतूंक कुशी वर्षां जाल्यार तुमचे मदें आसात त्या परक्या देवांक आनी आश्टारोतांक पयस करा. तुमचें काळीज सर्वेस्पराचेर दवरा आनी ताची एकल्याची मात्र सेवा करा आनी तो तुमकां फिलिस्तियांच्या हातांतली निवारतलो. देखून इस्रायेलांनी बालांक आनी आश्टारोतांक पयस केली आनी सर्वेस्पराची एकल्याची मात्र सेवा केली. देवाचे उतर हें. सर्वेस्पर देव मोजो आदार तोच मोजो सांबाळणार. सर्वेस्पर देव मोजो आदार तोच मोजो सांबाळणार. तुझ्या नावाचे व्हड पदवेन म्हाका निवार देवा. तुझ्या बोळान म्हाका तूं नीत खंदी देवा. सर्वेस्पर देव मोजो आदार तोच मोजो सांबाळणार.
मागणे मुझे तू ऐक देवा मोची बोभाई कोंदी तुंस मुझो एक सादा माका खांदी Serves por te, mozo ada, dos mozos sambarna. सर्वेस परस मोजो राखणो हे हांव खरें जाणा देखून खालत्या मोनान हांव बली भेटयता Serves por te, mozo ada, dos mozos sambarna. Serves por te, mozo ada, dos mozos sambarna. Alleluia, 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 alleluia. Velataya adi soptaslo, sopto deva soveyaso, tachi volu torum, amka povit korum. Sharu, Gevuralo, Alleluia, 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 Alleluia. Serves por तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो, जुवां प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या. जीव दिवसो प्रेरकत्म्यान मुनीस खंयच्याय उपकारना हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची तरी तुमचे मदें आसात थोडे सत्मानिनांत आसले सत्मानिनांतले कोण आनी आपणाक विश्वासघातान पराधीन करतलो कोण म्हणून जेजू सुरवेर तावनूच जाणा आसलो आनी परत्यान तो म्हणालो देखूनच हांवें तुमकां सांगिल्लें बापान तें देणें दिल्लें करीत कोणीच म्हजे सरशी येवंक शकना. हाचे उपरांत जेजूच्या शिश्यां भितरले 12 जण ताचो सांगात सोडून पाटीं परतले. तवळ 12 जाणांक जेजून म्हळें तुमी वचोंक सोदतात. सिमोन पेद्रोन ताका जाप दिली सोम्या आमी कोणा सरशीं वचूं तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची तूंच देवाचो भाग्यवंत म्हणून आमी सतमानलां आनी आमकां खात्री आसा. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. मुनीस जाल्ल्या आमकां म्हाका आनी तुमकां म्हाका भोगता एका तराची अस्कतकाय आसा. हांव नेणा तें मनशा लक्षण वा अस्कतकाय. कसली ही अस्कतकाय वा लक्षण जे आमचे लागीं आसा तें चड आकर्शण न्हय बर देख आमचे कितें ना तें चड आकर्शण भोगता. आमचे लागीं आशिल्ल्यांत सॅटिस्फॅक्शन संतोष ना बगार जें कितें म्हजें तें ना तांचो संतोष आनी तें आकर्शण. पळयलें धाकटीं दोगां भुरगीं एक आवय
अशा कुजनान काम करूंक चिंता आनी धाकटी दोगां भुरगीं आसात तांकां खेळोंक म्हणून 2 बॉम्बे हाडून दिता. त्या भुरग्याक एक बॉम्बे, ह्या भुरग्याक एक बॉम्बे. भुरगीं दोगांय खेळटाना कालें करतात, ह्या भुरग्याक त्या बॉम्ब्याचेर रूच लागता, चड आकर्शण जाता. त्या देखून लोव वचून आपणाचे बॉम्बे सोडून लोव त्या धाकट्याचे बॉम्बे ओडूंक पळयता. ते सोडटा कितें सोडिना. रिजल्ट कितें? रडटात, दोगांय रडटात. रडले कुडले आवय येता. आवय कितें करतात? दोगांयकी 2 तपडां दिता. ते आकर्शण जाल्ले कोडले आखेर रडणें बोबाट तपड. रडणें बंद जालें. तरणाटी ह्या दिसांनी हांव पळयता जायतीं फास्ट फुडाक येतात. फास्ट फूड, एमर्जन्सी फूड, ते इमिडिएट फूड. ती रिक्षी पुरा मोठी मोठी जावन भितर आसात पुरा, जाल्यार फास्ट फुडाक येतात. थंय जावन दिसचें आकर्शण कसलें? ऑयल फूड. तें तुपाचें, तेलाचें तेंच. घरा आवयन केल्लीं मुटलीं आनी पुरा रोसानात. फलितांश कितें? तेलाचें केलें, मागीर मोट आसा. आनी त्या देखून एक्सरसाइज स्टार्ट. कश्ट, वेट लूज करीत जाय. आमचे पैकी जायतीं डायबिटीक पेशंट आसात. पूण मुखार दिसच्यो वस्तू खंयच्यो? साकरीच्योच. दुसऱ्यो वस्तू थंय दिसना. आमचो एकलो पाद्र्याप आसलो, ताणें म्हणचें आसलें साकरीचें केल्यार व्हड न्ही, इन्सुलीन 1 डोस चड दिवचें म्हणून. निमाणें इन्सुलीन 1 डोस चड. आमी शॉपाक वस्तू काणयोंक येता. तुमची गत म्हजी गतीच. बोल्सान कितले पयशे आसात म्हणून गोत्ता, तरी आकर्शक दिसचे वस्तू त्या पयशाच्यो आनी चड मोलाचे. तें हाडूंक जावना. हें पयशाचें हाडलें, घरा येवन कालें, तें हाडल्यार बरें आहलें. हाडल्यान सॅटिस्फॅक्शन ना. कशें सिलेक्शन आनी कश्ट. नो सॅटिस्फॅक्शन. ह्या दिसांनी जायते संभ्रम चलतात. आमी संभ्रम करता, पूण संभ्रम बरो जालो म्हणचे हांवें तांचो. त्या देखून जायतें पयस हाडचें, आमचोय संभ्रम बरें करचें म्हणून इतलें रीण काडचें. मागीर रीण तें फारीक करूंक कश्ट. हांव एक याजक, एक रिलिजियस. दुर्बळकाय, निश्कळपण, विधेयपणाचे आंगवणी हांवें केल्यात. आनी हांव तें करतना हांव जाणा आसलो त्यो म्हाका संतोश दितात म्हणून. पूण म्हजें आकर्शण दुबळीकाय न्ही, कोणी एक पयशाचें तेय आशा. निश्कळपण तेंय इल्लें कश्टच. विधेयपण कश्टच. आकर्शण दुसरे कडेन. जाणा आमी खंयचें सॅटिस्फाय करता, तरी ताचेर आमकां सॅटिस्फॅक्शन ना, पूण दुसऱ्या तें आकर्शण, जें कितें ना तातूंत आकर्शण चड. हें आमचें देवा थंय संबंद अशें घडटा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. आनी हो आमचें मनशा लक्षण आनी मनशा गूण म्हणून उत्पत्ती ग्रंथाच्या पयल्या दुसऱ्या अध्यायांतच आमी आयकता. देवान मनशाक रचलो, आदाम आनी येवेक त्या भुमी वैकुंठांत घालें. सगळें तांकां दिलें. तांच्या सांगता तो समकलो. कितें जाय तुमी तशें करा म्हणलो. पूण एक ताणें सांगलें, त्या रुखाचें फळ खाय नाकात. आनी आदाम येवे दिसलें खंयचें? तें मात्र फळ. उरलें 99 दिसोंकूच ना. तें मात्र एक दिसलें. आनी देवान सांगलें, देवाचें उतर तें हें करिनाकात म्हणून. तांकां कोणाचें उतर रुचलें? सैतानाचें उतर रुचलें. पळय, हें आमचें मनशा लक्षण. म्हजें आनी तुमचें आमचें हर एकल्याचें. हो आमचो स्वभाव. आनी ह्या दिशेन आदाम आनी येव सैतानाचें उतर आयकतात, आडवरलें फळ खातात. आनी परिणाम भुमी वैकुंठांत भायर. थंयसर रडणें, विळाप, रुदान. हाका पुरक जावन आयचें पयलें वासाप आमी आयकलें. बोवा पुरबायचें वासाप सामुएलाच्या पयल्या ग्रंथांत थोड्यो वळी मात्र. देवान इस्रायल प्रजाक इजिप्तांत भायर हाडन तांकां बसयल्या गांवाक भितर हाडलें आनी बसयल्या गांव तांकां दिल्लो. ही इस्रायल प्रजा जाणा आसली, हो देव आमचो देव. आनी देवान सिनाय पर्वतार सांगलें, हांव तुमचो देव, तुमी म्हजी प्रजा म्हणून. आनी ते वळख काडलें. खानान गांवाक गेलीं थंय इस्रायल प्रजात. थंयसर जायते अन्य देव आशिल्ले. जायते देव, बाल, आशेरा, आस्टेरा. चड आमी आमच्या समाजांत हेर देव पळयतात, तशेंच त्या खानान गांवांत अनभवत्या लोकां मदें असले देव आसले. इस्रायल प्रजाक खंयचें आकर्शण जालें? जो कोण देवान आमकां कुमोक केली, आमकां सहाय केली, आमचे खातीर ताणें इतलें वावट काडली आमकां ह्या बसयल्या गांवाक येवंक,
तें आकर्शण बघोना थंयसर बाल देव आशेरा आस्टेरा तांची पुजा करूंक सुरू केली. देखून आयच्या वाचपांत सामुएल तांकां म्हणटा, तुमचें काळीज सर्वेस्परा देवा थंय दवरा, ताची एकल्याची मात्र सेवा करा. ताका पूरक जावन कीर्तन 135 135 म्हणटात, मुर्ती फकत रुपे आनी भांगार, तांकां तोंड आसा पूण उलयनात, तांकां दोळे आसात पूण पळयनात, तांकां कान आसात पूण आयकनात, तांचेर विश्वास ना, तांचेर विश्वास दवरतात ती तांचे सारके जातली. हे मुर्ती. पूण जेजू आमचो देव आमचे बरी मनीस जालो. तो आमकां आयकता, ताका दोळे आसात, ताका कान आसात, तो आमचे मजती घेता हे आमी जाणाव. पवित्र पुस्तकांत हांव आमी जाणाव. आनी हो आमचो देव आमकां कुमो करता मनशां बरी. मनशां सांगता एक जालो आनी तो आमचे बरी मनीस जालो पाताक एक मात चडोवन आमकां कुमो करच्याक. आमी कश्टांत आसा, आमकां दुसरें आकर्शण जाता म्हण ताका तो जाणा आमचे बरी मनीस जालो, त्या देखून आमकां कुमो करूंक तो येता. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आयच्यो मुर्ती आमी मुर्ती पुजा म्हणटा, ज्यो भायल्यो मुर्ती न्हय. आमी सरता कोणी दुसरे कडेन मुर्ती पुजाक वचना, पूण जे मुर्ती ते देव अन्य देव आमच्या काळजा भितरच आसा. सेमिनारींत एक प्रायवन पाद्र्या बसलो सिल्वेस्टर मोंतेरो म्हणून, ताणें एक बूक बरयलो, वळख नातले दुस्मान म्हणून. वळख आमकां वळख आसचे दुस्मान जाणा आमी, वळख नातले दुस्मान ते खंय आसात, ते काळजा भितर आहात खंय. आनी कसले हे दुस्मान, कसले ही मुर्ती? मोसोर, प्रतिकार, हरबोस असले मुर्तीक आमी पुजा करता. आमी जाणाव मोसोर करचे समान. आमी देवाचें उतर आयकलां, तरी मोसोर आमकां शिराशारांनी वळता. बक्षी जाय म्हूण आमी जाणाव, तरी बॉक्सांनी दिनासतना प्रतिकार तावो सलवलो जाल्यार ताचे वर तो संतोष दुसरो ना. म्हाका म्हजे विरोध ताणें केस घाल्ली, म्हाका ताणें वायट केल्लें, तो पडलो, देवाक जावं वर्ग म्हणलें काळजा भितर उक्त्यान म्हणून जावंक पुरो. असलो आमचो मनोभाव आसता. हरबोस हो अनेक आधुनीक काल असो कितलें आसल्यारय पावना, सॅटिस्फॅक्शन ना. आनी हाचें रिजल्ट परिणाम बेजाराय, कंत, टेन्शन. मोसोर कर्ण संतोष आसलो आसा की ना. रिवेंज काण येवन कोणें संतोषान जियेलो आसा की ना. बदलाक बेजाराय, कंत, टेन्शन. असल्या परिगतेंत, असल्या परिस्थितींत आयचो विशय, ह्या फेस्ताचो विशय तुंच पुरो सोम्या. आनी जें कितें आविलाच्या सांतेराजान बरयल्लें, कितेंच तुका दोशी ना जावं, कोणूच तुका बेश्टने जावं, कोणा थंय देव आसा ताका कितेंच उणें ना. देव एकलो मात्र पावता. गॉड एलोन सफायसस. सोम्या तूंच म्हाका पुरो. तर असल्या ह्या मनोभावांत तेरेज जियेल्लें. तेरेज आविलाची सांतेरेज आमचे बरी तें असल्या परिगतेक वळख जाल्लें. सोबाय चड गरजेची, मागण्याचे वरवीं पार्लरांत वेळ करचो भोव गरजेचो असलें तें समजाल्लें. पूण जे मागण्यांत आनी ध्यानांत आपल्या अनुभवांत ते नियाळटा आसतना ताका बगलें देव एकलो मात्र पुरो. ताच्या फाटल्यान जायत्यो सांत आनी सांतिण्यो फाटल्या नोवेनाच्या दिसांनी कोण आयल्या तांकां तांणी नियाळ केल्यात. जायत्यो थंय सांतिण्यो पला पिक्चरां घाल्यात. ती सर्व आमचे बरी हेर संगतीक आकर्शण जावन तांतू संतोष पावून आसतना बेजाराय जावन क्रिस्त पुरो, सोमी पुरो म्हणून पातयेवन त्या प्रमाणे जियेल्ली ही सांत आनी सांतिण्यो. भावन आनी भयणीनो, देव मात्र पुरो म्हणल्यार ह्या वाक्याक पुरक जावन आयचो वांजेल आमकां ह्या नियाळाक कुमो करता. जुआंवचो 6वो अध्याय. जेजू आपूण जिवीत असो उंडो म्हणून लोकांक शिकोवन दितालो. कोण म्हजें मांस खाता आनी कोण म्हजें रगत पियेता तो सासणाक जियेतलो. हें जायत्यांक समजोवंक ना. ते देखून एक एकलेच भायर गेले ते, तांकां सोडून गेले. ही शिकोवन कश्ट आमकां सोसूंक जायना म्हणाले ते. आमकां उरलेली संगतीच पुरो. तेन्ना जेजू 12 जाणांक आपल्या लागशिल्ल्या आसल्यांक सवाल करता, तुमी सोडून वयतात म्हाका? तेन्ना पेद्रूची जबाब, सोम्या आमी खंय वचूं?
तुजे थंय आसात उतरां जिविताची. तर भावन आनी भयणीनो, जेजू आमकां पुरो तुंच पुरो सोम्या म्हणल्याक हो 6वो अध्याय कितें आमकां पुरो, जें 6व्या अध्यायान सांगिल्लें 2 संगती, जिविताचो उंडो आनी जिविताचें उतर. जिविताचें उतर आनी जिविताचो उंडो, ह्यो 2 संगती जे आमी पाळटा ते आमकां पुरो. पळय भावन आनी भयणीनो, फाटल्या दिसांनी नोवेन आनी फाटल्या 3 दिसांनी आमी फेस्त संभ्रम आसा. हांगासर जावचें सोम्या तूंच म्हाका पुरो म्हणल्या विशयाचेर हांगासर तावन भायर येवचें, हे 2 संगती मात्र. हर एका दिसा देवाचें उतार आनी हर एका दिसा जिविताचो उंडो. वंजलांत आमी आयकलां, देवाचें उतर आमच्या मेटांक दिवो, आमच्या वाटेक उजवाड. जिविताचो उंडो जो कोण खाता तो सासणाक जियेता. तर ह्यो 2 संगती आमच्या जिविताक सोम्या तूं पुरो म्हणून आमकां खंडीत साध्य जाता. आनी ह्या वखदार आमी आमच्या सालत्या जिवितांत ह्यो 2 संगती सदांच आपणायल्यो तर खंडीत जावन देव म्हाका पुरो, सोमी म्हाका पुरो, जेजू म्हाका पुरो म्हणल्या ह्या ध्येयांत आमी खंडीत हाचो परिपूर्ण अनुभव जडटले. भावन आनी भयणीनो, आखेर करच्या फुडें केवल आमची खात्री या कन्विक्शन आसल्यार पवना, त्या थंय कमिटमेंट गरज. कितें सांगता हांव, जायत्या आमकां सगळ्यांक आमी वी आर ऑल कन्विन्स्ड दॅट गॉड अलोन सफायसस. आमकां सगळ्यांक जाणा, कोणाक हांगासर कोण नेणात देव आमकां पुरो न्हय म्हणून, हर एकलो जाणा, एवरी वन इज कन्विन्स्ड दॅट गॉड अलोन सफायसस, जेजू मात एकलो पुरो म्हणून. दॅट इज आवर कन्विक्शन. बट कन्विक्शन इज नॉट इनफ. कन्विक्शन मस्ट बी ट्रान्सलेटेड इनटू कमिटमेंट. जी खात्री आमकां आसा ती कार्य रुपाक हाडी जाय. आनी त्या देखून ते 2 शिस एम्मावसाच्या वाटेर आसले. एम्मावसाच्या वाटेर पयण करता आसतना तांकां ती निरासायण भोगिल्ली. कित्याक म्हळ्यार जेजू मेलो, आतां आमचे सर्व जिवीत दुखाचे आनी बेजाराचे जाल्यार देखून ते सोडून गेले, एम्मावसाच्या वाटेर गेले. थंयसर जेजू तांकां सांगात दिता, आमच्या बेजारांत, आमच्या खंतींत, आमच्या दुखींत जेजू सांगात दिता. आनी जेजून थंयसर केल्ली ही 2च तांच्या सांगातपणांत एक देवाचें उतर तांकां सांगलें आनी उंडो ताणें मोडलो. पळय 2च सांगती. उतर ताणें तांकां त्या एम्मावसाची सांग दिलें आनी उंडो मोडलो. उंडो मोडटा आसतना तांचे दोळे उक्ते जाले म्हणटात आनी तांणी मागलें, सोम्या आमचे सांगी तूं राव, तूं आमचे सांगी राव सोम्या. तेंच उतर, तूंच पुरो सोम्या म्हणलें, आमचे सांगी राव. हें तांचें कन्विक्शन. उपरांत तांचें कमिटमेंट कितें, ते पाटी आयले जेरुसलेमाक. एम्मावसाच्या वाटेर आसले, मुखार वचोनात, वाट सोडून मुखार वचोनात, ह्या वाटे अनेक वाट धरून वचोनात, बगार पाटी आयले. जें तांचें मिसांव आसलें तें पूर्ण करूंक. त्या देखून म्हज्या भावन आनी भयणीनो, ह्या फाटल्या 9 दिसांनी आनी ह्या फेस्ता दिसांनी परत परत आमी आयकले, वी आर कन्विन्स्ड दॅट जीजस एलोन सफायसस. सोम्या तूंच पुरो. सुरू करया आमचें कमिटमेंट आमच्या सालत्या जिवितांत. वेन आवर कन्विक्शन इज ट्रान्सलेटेड इनटू कमिटमेंट, तेन्ना तूंच पुरो म्हणल्या त्या ध्येयाचें आमच्या जिवितांत भरपूर ताचो फळ आमी जोडटले. हांव तसो फळ आमकां हो सर्वेस्पर देव आज आमी तें ताचें उतर आयकलें आनी तसो जिविताचो उंडो आमी खावंक वयता, सेवंक वयता, तसो आमकां आदार आनी कृपा दिवं दी. आमेन. हे वेळार आमची मागणी बापा मुखार उबारुया आनी फावो ती मोजत करपा आमच्या जिवितांत जेजूच्या नांवान मागून घेवया. तुमची जबाब बाळोक जेजू मुखांतर बापा आमचेर बेसांव घाल. बाळोक जेजू मुखार बापा आमचेर बेसांव घाल. पदवेदार बापा, तुवें दिल्ले जाणवये प्रमाणे पवित्र सभेक जोगते मार्गदर्शन दिवंक तुवेंच विंचून काडलेल्या आत्मीक वडिलांक तुज्या पवित्रत्म्यान भर. संवसारभर विस्तारलेल्या पवित्र सभेक एक व्हड कुटुंब कशें लेखून
या कुटुंबांतल्या हर एक बावडत्याक पवित्र सभा मोगाची बरवसाची आनी सल्वासावांची करचे दिशेन आत्मीक फुडारपण ताणी दिवच्याक तांकां तुज्या कुरपे देण्यानी बर म्हण मागता हांव. बाळोक जेजू मुखांतर बापा आमचेर बेसांव घाल. मोगाळ बापा, तुवें जायत्या धार्मीक भाव भयणीक आमच्या कुटुंबांतावन विंचून काडन संवसाराक पाठयल्यांत. तांणी तांच्या समर्पित जिणेद्वारे संवसाराक एक नव्या जिविताची रूच लागोवंक आनी खमीर जावन सगळो संवसार मोगाचो आनी शांतीचो करचे दिशेन वावरूंक ह्या वाटेर मेळचे कश्ट आनी अडकळी धैर्यान फूड करूंक निरासपण भोगतना तुज्या कुर्साचेर दिश्ट लावन सकत जोडीशें तांकां आत्म्याच्या बळान बर म्हण मागता हांव. बाळोक जेजू मुखांतर बापा आमचेर बेसांव घाल. प्रितीच्या बापा, कुटुंबा जिविताक वेंग मारल्या समेस्त आमच्या क्रिस्ती भावंडा पासत तुका दिनवासता हांव. मागणें मोग हुस्को आनी मिसांव म्हणल्या 4 खांब्यांनी उबारल्या आमच्या कुटुंबांनी आपल्या उर्बेस्त जिणये वरवीं ह्या संवसारींच सर्गींचो स्वाद प्रसार करूंक तुज्या कुरप्या दिण्यांनी बर. कुटुंबांत फूड हाडच्यो सर सक्त्यो हुमटून उडय आनी वाळच्या उदका देगेन लायिल्ल्या रुखा परी आमची कुटुंबां फळांनी फुलय म्हण मागता हांव. बाळोक जेजू मुखांतर बापा आमचेर बेसांव घाल. दयाळ बापा, तूं सर देण्यांचो दातार. एकामेका हाताक हात दिवन बाळोक जेजूक मान करूंक आदार लाभयल्ल्या समेस्त दानींक, हितचिंतकांक, स्वयंसेवकांक आनी वेगवेगळ्या रितीन सेवा आदार दिल्ल्या समेस्त उदार मनाच्या बाबा भयणींक तुजी दराळ बेसांव घाल. तांचो त्याग आनी सेवा मानून घे आनी तांच्या योजनांचेर आनी वावराचेर आशिर्वाद घाल. त्या वरवीं सदांच तांणी तुका लक्षिल्ल्यान अनुभव करूंक फावो कर म्हण मागता हांव. बाळोक जेजू मुखांतर बापा आमचेर बेसांव घाल. मोगाळ बापा, आयच्या ह्या दिसा इतल्या व्हड संख्यान तुज्या पुताच्या बाळपणाक मान दिवंक जमल्ल्या समेस्त बावार्थी लोकांक तुजे थंय उबारता हांव. ही भक्त सगळ्यांनी विस्तारूंक आनी अशें तूं संवसाराचो मोग करताय म्हणली बरी खबर संवसाराच्या पंतान पंताक पावोवंक तुजे जूत जावन विंचून काडलेल्या आम्हा समेस्तांचेर तुज्या कुरपे आदारान बर आनी आमची क्रिस्ती जिणी नंदन कर. अशें सदांच तुका मान करूंक आनी तुज्या मोगांत एकवटून जियोंक शिकय म्हण मागता हांव. बाळोक जेजू मुखांतर बापा आमचेर बेसांव घाल. सर्गीच्या बापा, तूंच पुरो ह्या शब्दाचेर आमी नियाळ केला. आमच्याच काळजान तुजोच मोग वाडूंक आनी तुज्याच उतरां प्रमाणे आमकां चलूंक तुज्याच पुताक गोवायकी दिवंक तूंच आमकां आदार दी. हेंच आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
आमच्या काळजाचो मानून तुगे बापा आमची ही सगळी जिणी स्वीकार करता निको मोगान तुका दिवचो मोच्या भाव भयणीनो आनी मोचे आनी तुमचें बलिदान सर्वेस्परा देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या प्राणाकडे नेहमी आमच्या प्रभूच्या बाबा सर्वेस्वर मानके. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाल बापा तुज्याच पुताच्याच नांवान आमी मागता ती आमकां कोरीपणी मेळटले म्हूण ताणें सुदार मनान आमकां बासायला तर ताच्याच नांवान आमी बेदोयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता तुज्याच पुता जेजूचे नावे. Sorvespor tuमचे सोवे आसू तुमचे सोबे आसो आमची खालसा उबारूया आम्ही सर्वेस्पराते उबारता Sorvespor आमच्या देवाक दिन वासूया वयशामी करून फावो Sorvespora pavitr Bapa, Sor podvedari sasnacia Deva, Sol cariani sorvotai Jesu Christa amcia sumia vorbi, ami tu cadin vasung favo, o caidonitizo ami amcia faidiato, aicia disatu en Jesu vorbi, tucia sorvonici sasnic eu sunt, Ukti keli Anito soglang Porsan sozwan munda koile Onot putstuzo Amchal vinashi soimbag disti podlo Tacha onot poran polzolole Anitani amcha soim nove kele Decunata Deu tu tamborobor, ani sorgicia sordol barasangati, tucis moi makirton, amin ironto rigaita. Serveis por tu Săgani sonsa Băla tuja Văi bama Un sergi tu cace Un sergi tu cace Serveis por acena Papa, koros tuns povit, tuns soglia povit poraci sor. Tujac povit atmeang darun, hindeni povit kormorami magtaw. Zaun ti amka, amcia sumian Jesu Christaci, kur ani rogot. Aples kushin postmoron sosun vece adi, tane undogetlo, tu kadin vasun to modlo, to aplea și sang dilo ani mule. Ho तुम्ही सोमेस्त गेयात आणि खायात ही मोची कूर तुमचे पासोत समोर पोंचे
तेचपुरी जेवण जातोच ताणे नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हणले, तुम्ही सोमेस्त घेयात आणि हातले पियेयात. ही म्हजी रोगताची काल्स नव्यान सासणी करोडाचे हे रोगोत पातकाचे बोगसोने मेलच्याक तुमचे पासोत आणि सोमेस्त मनशां पासोत ते वाडोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Avatazo good for good to ya. Sommiam Gesù, तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही बरगडता. तुझ्या येण्याक सम्या जेजू आम्ही उद्रेकता. बापा, जेदुच्या स्मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भोक्तीपणे उगडास कोत्ता आणि हो जिविताचो उंडो आणि सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुझेच मुखार येवन तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची स्कूर आनी रगत सेवतले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या याज्ञिक वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची खाकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्यान सोमेस्तांक तुजें परसोडीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मोरे देवाचे माये संगती भगेवन जुजय तिसो पती भगेवन धर्मूत आनी सोर कळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tel Jesu vorbi, tel Jesu sangata, tel Jesu dai. Povit atmiacha ek bolan, sorpod vedar papa, sorbondanani voivov tuka, sasna cha sasna. आमच्या सरुंडान शिकवलेले प्रार्थून दीर घेऊन आम्ही सांगता म्हणूया. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य आमकां येवं, तुझी कशी आसा तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टांक शिक्षिता तशें आमची पापां भोगूस आनी आमकां काळजांनी करून घेवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोड वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो ओस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदारका कुदीन सोड पातकांतली सुटोय आनी सोड आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्याच पातकांचेर न्हय पूण तुज्याच पवित्र सोबेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजेच कुशे परमरे तिका शांती दी. आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदाकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दिवया.
देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणात आबयल्यान ती आमी सोगली सुभागी भाऊ भयणीनो गोवळी कारणाक लागून क्रिस्त प्रसाद ಜಿಬೇರೆಸ್ ಗೆವ್ಸೋ ಪ್ರಿಯರೇ ಈಗ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವು ಕಥೋಲಿಕ ಪವಿತ್ರ ಧರ್ಮಸಭೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. कितले देव असल्यार आसूं म्हाका तांची परवाना कित्याक तांतलो कोण येवन म्हजे बगलेक रावलो ना. हजारो हजार इश्ट आसून फरक पडलो ना कित्याक तांतलो कोण म्हजे पासून कुर्सार मेलो ना. कितलो निश्ठावान जावं तो कश्टा दुखान पावसो पातका मुजी बगसून नवो जीव दिन सकलो ना. कितलोय उदार मोने जावं तो निल्लो बेकार जासो आपणाक मोडून कान जावं ताणे म्हाका पोसलो ना. तो एकलोच एकलोच जेजू म्हजो देव म्हजो जीव प्राण म्हाका रक्तान म्हाका पोसून अज्ञात म्हज्या भिता नवे त्राण सोमी म्हाका मेळ्यार पुरो. हे सगळे लेखता लुकसाण शेवट म्हजो ताका भेटसो ताचे सोबेन जीव ससान. कितले बुदवून जाणटे जाणटारी आयले संवसारान पूण ताचे बरी अधिकारान कोणी उलोवंक ना. व्हड व्हड कामां करूंक सकलो मनीस आपल्या बोवारान पूण ताचे बरी उदका वयर कोणी उलोवंक ना. मातीर मेले रगत मारून गेले जिवी सोडून फोंडांत उठोवन मनशान दिश्टीक पडले ना. तांणी मागले म्हजे पासून कश्टान दिली मजत एकल्यान माग दिले बात पुनर्जीवन पोना. तो एकलोच एकलोच जेजू म्हजो देव म्हजो जीव प्राण म्हाका रक्तान म्हाका पोसून अज्ञात म्हज्या भिता नवे त्राण सोमी म्हाका मेळ्यार पुरो. हे सगळे लेखता लुकसाण शेवट म्हजो ताका भेटसो ताचे सवे जीव ससान. तो एकलोच एकलोच जेजू म्हजो देव म्हजो जीव प्राण म्हाका रक्तान म्हाका पोसून
सोमी म्हाका मेळ्ळ्यार पुरो हे सगळे लेखा लुकसाण शेवट म्हजो ताका भेटसो ताचे सवेन जीव संसार प्रार्थूया. प्रीतीबोध बापा, तुझ्याच पुताच्या नावांक मान दिवं सगळ्यांनी देमी मोडची मूळ तुवें येवशिलें. ह्या तुझ्याच मोगाच्या येवसुणी पासत हो दिन वासनेचो येवन समोर मोग जेदूच्याच नांवान आतां आपतोली तुजी सोडवून जेदूची सगळ्यांक मनशांक पाव म्हूण आमी मागतां. जेजूचेच नांव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां फावो कर आनी मरणांत त्याच नांवान विस्वाशी रावूंक स्वर्गार तुज्या सासणाक वाकानूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागतां. तुज्याच पुता जेजूचे नांवे. दायकन बसात. बाबा भयणीनो, तुमकां सोमेजता बाळका जेजूच्या वार्षिक फेस्ताचे शुभाशय पाठयता. हॅपी फेस्ट, बरें फेस्त मागता तुमकां, तशेंच तुमच्या कुटुंबादारांक, गांवांत तशें परगांवांत आसच्या बाळका जेजूच्या हर एका भक्तिकाक बरें फेस्त मागतना बाळका जेजूची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. आमकां व्हडलो संतोश हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक प्रधान याजक जावन आमचे संगी आसात. मानादीक बाप आग्नेल्लो रेबेल्लो कार्मेलीत याजक गांवान गोंयचे, पूण प्रस्तुत ते प्रागंत खंयसर जेजू बाळकाचे देवासांव आराम जालें आनी ती इमाज आजुनी आसा. ज्या इमाजी तावणो बाप सिरिलाक ताळो फावो जाल्लो, कितलो सर तूं म्हाका मान करताय तितले हांव सर आशिर्वाद दिता. ती म्हाजो सेम पुणशेत थंयसर बाप आग्नेल्लो रेबेल्लो सेवा दिवन आसात. ह्या दिसांनी ते रजेर आसात. काल निपोर ते रजेर आयिल्ले, गांवाक आयिल्ले आनी आयच्या दिसा आमचे संगी हाजीर आसून हे मिसाचें बलिदान तांणी भेटयलां. देखून तांकां आमी काळजंता देव बरें करूं म्हणटा. जेजू बाळकाचे आशिर्वाद तांचेर मागतना देवासांव आराम जालें प्रागन त्या पुणशेतान ते सेवा दिवन आसात. आमचे खातीर मागूंक तांचे लागीं विनंती करता. देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर. तशेंच मिसाक आयच्या विशयाचेर नियाळ दिला म्हणत बाप पियुस जेम्सोस, तांकांय आमचे दिनवास. या मिसाक आपुरबायन गायन केला. आमच्या ब्रदरांच्या मुखेलपणाखाल गायनाच्या पंगडाकी देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. बाबा भयणीनो, हो संभ्रम बऱ्या तरान जायजे जाल्यार हर एकल्याचो तुमचो आदार आसा. थोड्यांनी आर्थीक रितीन आदार दिला, थोड्यांनी पयशे सेवे रुपार आनी थोड्यांनी वस्तू रुपार आनी तशेंच मागण्याचो आदारय तुमी दिला. तुमकां सुमेजता देव बरें करूं म्हणटा. एकली मालगडी स्त्री मेळ्ळाली, फादर म्हजेले दिवंक कितेंय ना, सेवा करूंक म्हाका त्राण ना, पूण हांव सदांय एक तेर्स भेटयता. तुमी मागोंक सांगलें न्ही गे, हांगासर येवच्या खातीर हांव तेर्स भेटयता. खंडीत जावन सगळ्यांच्या मागण्याचो आदार हर एका भक्तिका फावो जाला. तोच बाळो जेजू हर एक रितीन आमकां आदार दिल्ल्यांक आपल्या आशिर्वादाने भरून दी म्हूण मागता. ह्या घडये 2 संगती उल्लेख करूंक आश येता. पर एक धाकटो भुरगो 3rd या 4th स्टँडर्डान शिकचो, ताणें सगळे वर्स बॉक्सान पयशे घालून दवरचे गे. ते बॉक्स घेवन आयिल्लो आवय बापाय बराबर. आनी त्या भुरग्यान म्हणलें काय, हांव हे पयशे म्हाका म्हण दवरले, पूण आमकां ती जेवंक दितात न्ही गे, देखून ती दिता म्हणून. त्या बॉक्सान भुरगो सगळे बॉक्सान बाळू जेजू मुखार दवरलें. कालच्या दिसा आनी एक ल्हानशें भुरगें 4 वर्सांचें भुरग्यांनी केल्चे बरें बॉक्स, तांचो पयशे कोणाय आपटूंक सोडिनातलें काय, तें बाळू जेजूक कोको जेवंक म्हणून हाण दिलें. निजाय की भाव भयणू, कालच्या दिसा त्या भुरग्यान हाण धरलें इमाजी मुखार. हांवें सांगलें ते आतां दिवचें नाका, ताका ताणें सांगलां न्ही गे जेजू मुखारच दवरया. तितलें त्याग सॅक्रिफायस करून तुमी ह्या संभ्रमाक आदार दिला. देखून तुमकां हर एकल्याक आमी ऋणी आसा. जेजू बाळकाच्या आशिर्वादा तुमचेर सदांच आसूं दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. आतां फुडले मीस 10:30 वरांचेर संभ्रमीक फेस्त मीस
अधिक मनाधिक सिप्रियन मॉनिस आसनसोल देशचे गोळीबाब प्रधान याजक जावन भेटयतले. ताच्या उपरांत 12:30 वरांचेर आनीक मीस आसा आनी सांजेर 6 वरार संभ्रमीक फेस्त मीस. मिसा उपरांत युकरिस्तीक पुढच्या वाचतलो. या पुढच्या वांकी तुमकां मोगाचे आपोवणी दिता. सगळ्या संभ्रम असो शिकार जावन हो युकरिस्ती पुढच्या देखून ताकाय सांगता मेळ्ळा. बाळका जेजून फाव केल्ल्या उपकारांक अर्गां देवया. उबी रावात, एक घडी भर हात जोडा, दोळे दांपा, मौन रावा. या पुणतळार तुमी आसात. भाऊ भयणीनो, बाळका जेजून फाव केल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवन हो वार्षिक संभ्रम आमी चलोवन आसा. त्या बाळो जेजूक जावं अर्का हांगासर येवन ताच्या आशिर्वादान जोडूंक आमकां फाव केल्ल्या खातीर उपकारी मनान हे मागणे बाळो जेजू आमी तुका भेटयता. हे भोव उदार बाळो जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्ल्या देवडा उपकारां खातीर आमचे अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या जपांची माची मारिफा तुजी भक्त सगळ्यांक विस्तारून दी. सगळो तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातले दैवीक मजत जोडून दी. स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. मिसाचो आशिर्वाद. Sorbe sportunce soveasu. Tunce soveaso. Sorpod vedar Deu, Papa ni put, ani povitat motumce आशीर्वाद घालू. Amen. Wodsuneat Christace शांतीन तुमकां दाता. Devaचे व्हड उपकार. Jesu बाळका नमन तुका. तुजे विणे संसार दाखोवन आमकां. जिणे वाटेर आमचो हात सोड नाका. व्हरून पांयां आमकां सर्गा सुका. तूं आमचो राय जेजू, तूं आमकां जाय. तूं आमचो राखणो, तूं सबस्काय. उर्बेवन कर जेजू, नी तूं करताय. सुवातेक आमी दिवच्या गवाय. तूं आमचो राय जेजू, तूं आमकां जाय. तूं आमचो राखणो, तूं सबस्काय. उर्बेवन कर जेजू, नी तूं करताय. सुवातेक आमी दिवच्या गवाय. Mugar putra sobe, amkar moli, आशीर्वादी आमकां. मागीर खुर्ची करून आमकां आमचे दुआ आमचे दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. दायक